आज गोवा बागायतदार संस्थेची दर 5 वर्सांनी इलेक्शनां जातात आणि सहकारातली एक सगळ्यात व्हडली संस्था गोंया भितर काम करपी. गोवा बागायतदार संस्थेला 60 वर्सांय पूर्ण जाल्ली आसात आणि अशा समयाचेर ह्या वर्सा जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनान जे हांगासर उबे आसात ते सगळे जाण सगळ्या लोकांनी तांकां निवडून दिल्ले आसा, आमच्या सभासदांनी निवडून दिल्ले आसात आणि संस्था मुखार व्हरपाची आणि ह्या सहकार चळवळ गोंयची जी आसा ती आनीक घट करपाची जबाबदारी जी आसा ती एका अर्थान आमचेर सगळ्यांचेर आसा. गोवा बागायतदार संस्थेत फाटल्या 60 वर्सांची प्रगती केल्या ती सगळ्या लोकांच्या मुखार आसाच, पूण हेच्याच वांगडा ती आनीकूय मुखार व्हरपाक जाय आणि त्या नदरेंतल्यान गोंयच्या शेतकाऱ्यां खातीर, आमच्या सभासदां खातीर आणि त्याच बरोबर आमचे जे ग्राहक आसात बागायतदार बाजाराच्या माध्यमांतल्यान त्यांचे खातीर अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान फुडें वचपा खातीर कितें करप ही जबाबदारी एका अर्थान हे सगळ्या संचालकांचेर आसा. आणि म्हाका विश्वास आसा की आमच्या सभासदांनी जो विश्वास आमच्या सगळ्यांचेर दवरलेलो आसा ताका एका अर्थान आमी सगळे जाण खरे उतरपाचो यत्न करतले आणि त्यांचा तो विश्वास कितें दाखयल्लो आसा त्या विश्वासाच्या आदाराचेर फुडलीं 5 वर्सां जी आसा ती संस्था आनीकूय फुडें व्हरतले, उदरगत करतले वय ह्या समयाचेर सांगता. हांगा उपस्थित आशिल्ले जे सगळे आमचे निवडून आयिल्ले, वेचून आयिल्ले जे आमचे सगळे संस्थेचे संचालक आसात त्यांचे अभिनंदन करता. दोग जाण हांगासर पावूना पूण 19 जणांचे संचालक मंडळ जे आसा ते फुडले 5 वर्सां खातीर आमी काम करीत.